आम्ही प्रस्तुत गायन मंडळी कोयर म्हणतो हे नाव काही या कोरा म्हणलं कोरा म्हळ्यार एब्रू नाव एब्रेम नाव ताच्या काळार ग्रीक बस लोकांची बस जाली जायते जण इस्रायलसून बैला गांवांनी हेर गांवांनी जियोंक लागले थंयसर ग्रीक बस लोकांची बस जावन आसली आनी हे वेळार तांकां इब्रू बस विसरून गेल्ली ती उलोवंक अवकाश नासलो देखून तांकां सुलभ जावचे खातीर ग्रीक भाशेन तसो तर्जुमो जालो बस चड कंटाळो सो येता म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत देवाचे उतरगी म्हळ्यार प्रेरीत उतरगी एका मनशान देवाच्या प्रेरान घडलेली गी ताची काय म्हणसार सैमाची उतरांगी आनी अशी येतात की पवित्र पुस्तक आम्ही ती मानून घेऊयात की पवित्र सभेचे मागणे म्हणत असताना गंडी जावन ते उंचल्या माट्टाचे सगळी पवित्र सभा तांतू भाग जाता आमी एकल्यानच ते मागणे म्हणचे तरी पवित्र सभा म्हजे सांगत आसा या हांव पवित्र सभे सांगत आसा समट आनी सावाला मग समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्त की स्वागत पोरण्या सोल्ल्यांत किर्तनाचें पुस्तक आसा आनी किर्तना सडावो जावन आमी देवस्तुते वेळार उपयोग करता तशेंच हेर संदर्भारी किर्तना उपयोग करता ही किर्तना बरयली कोणे ही किर्तना खंयच्या वेळार आमी उपयोग करी जाय हाच्या विशयांत जाणा जावचे खातीर आज आमी हो संवाद चलयता आनी हातूंत आमच्या संगी भाग घेतात मानादिक बाप स्टॅनी गोवियस तांचे मोठवी परिचय तुमच्या मुखार दवरता गांवांत ते बद्यार फिरगजीचे वोर्द मेळ्ळे उपरांत मिलार फिरगजींत सहायक विगार जावन आशिल्ले निरकांड फिरगजींत फिरगस विगार जावन तांणी वावर दिला आनी उपरांत आमचे DCCच्या देवापोवण्या केंद्राचे निर्देशक ते जावन आशिल्ले 1 वर्स मानादिक वितोरपींत देवादीन मानादिक वितोरपींत हांचे संगी बायबल भाशांतराच्या कामांत तांणी सांगात दिला वावर केला आनी उपरांत ते रोमाक वचून पवित्र पुस्तकांत लायसन्शिएट मास्टर्स डिग्री तांणी आपणायल्या आनी त्या उपरांत बिब्लिकल स्पिरिच्युअलिटी ही सनदी तांणी जोडल्या गांवाक फाटीं आयल्या उपरांत जेप्पू सांजुजे सेमिनरींत पवित्र पुस्तकाचे तरबेती तांणी सेमिनरिस्टांक दिल्या आनी त्या उपरांत ते आमच्या DCCचे कॅथेड्रल रुसाय कॅथेड्रल थंयसर विगार आनी तशेंच वारडाचे विगार वार जावन तांणी काम केलां आनी फाटल्या 10 वर्सांनी बिदर मिसावांत बालकी म्हणल्या कडेन ते 10 वर्सांनी मिसांव गांवांत सेवा दिते आसात भोव अप्रूप आमकां पळोवंक मेळचें तरणाट्या प्रायार ह्या जाके मिसांव गांवाक वचून काम करतात आनी उपरांत फाटीं येवन मंगळुरांत हांगासर सेवा दितात पूण फादर स्टॅनी तांची मस्त जाणवाय तांणी ह्या गवळीक सेवेंत आपणायल्या उपरांत मिसांव गांवाक वचून दीर्घ काळाची सेवा दिवन आसात आज पवित्र पुस्तकाची जाणवाय प्रत्येक जावन किर्तना विशयांत जाणवाय आमच्या लागीं वांटून घेवच्या खातीर ते हांगा आसात तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादिक बाप स्टॅनी गोवियस हांकां स्वागत म्हणटा देव बरें करूं पयल्यान पयलें तुमच्या लागीं सवाल विचारचें बायबलांत मस्त पुस्तकां आसात आनी ते पुस्तकाचें नांव वाचतना ते कोणें बरयलें म्हूण आमकां कळटा सिराकाचें पुस्तक आनी ताजे उपरांत जोबाचें पुस्तक अशें तोबिताचें पुस्तक त्या व्यक्तींनी बरयलें म्हूण आमकां कळटा नव्या सोल्ल्यान ती तशेंच पावलून बरयली पत्रां सालुकान बरयली सुवार्ता पूण किर्तनाचें पुस्तक येताना किर्तना म्हूण मात्र आसा शिवाय कोणें बरयलें म्हूण आमकां कळना देखून हें किर्तना म्हणलें पुस्तक कोणें बरयलें जावयेत हें कितें म्हणटा तुमी सांगसो तो विशय बायबलाच्या सडावत ग्रंथांक लक्ती जाता आतां तुमी तोबीत म्हूण सांगलें जोब म्हूण सांगलें जाय ते बरयणार न्ही ते त्या पुस्तकाचे केंद्र व्यक्ती म्हणत हिरो असल्या प्रमाणे वय ते पुस्तक एरांनी बरयलेलें आसत आरंभाच्या हंतर सडावत बायबलांच्या ग्रंथांक नांव नातलें वय आतां चारित्रीक गणिता संबंधी बायबलांत कितें लिखलां तें
त्या त्या संदर्भात बरयल्ले न्ही आं ते बरपी घालूंक शतकां म्हणल्या भशेन लागल्यात आतां पयले 5 ग्रंथ वय उत्पत्ती निर्गमन लेवीशास्त्र गणन आनी द्वितीय नियम वय ते घडोवन जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत ते बरपी पडल्यात म्हळ्यार 3 हंत जाणारी परकितात पयलो हंत चारित्रीक म्हळ्यार ते घडिल्लो वेळ काळ जागो मनीस इत्यादी त्या उपरांत जे कितें घडलां तें लोकांनी मतीन धरलें ताचे विशयान ते परस्पर वांटून घेतलें तांच्या संततेक मालगड्यांनी तांच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक तोंडपासे पाशार केलें मागीर काळ क्रमेण तें बरपी पडलें कित्याक म्हळ्यार त्या काळार आयचे बरी कितें दखल करचें तसलें एक विधान नासलें जावयेत बरपाची साहेत पेपरां जावयेत तिंतेर जावयेत एर खंयचे आमचे आज कॅमेरा आसात आनी रेकॉर्ड करचे विधान आसात त्या काळार नासलें तशें जाल्ल्यान त्या 3 हंतांनी हें घडलां सगळो पवित्र पुस्तक आमी त्या लेखार लेखयत पूण तुमी सांगलो तो आसा पावलसचो विशय तो खंडीत जावन पावलानच ताच्या हातीं बरयलीं पत्रां आसात आनी थोडीं ताच्या नांवान एरांनी बरयलीं पत्रां आसात पूण सामान्य जावन त्या वेळार म्हळ्यार एका निर्दिश्ट काळार एका निर्दिश्ट जाग्यार एका निर्दिश्ट उद्देशान बरयलें म्हणून आमी समजयत किर्तनाच्या पुस्तकां उंचें जाल्यार तातूंत 150 किर्तनां आसात ही विविध संदर्भांनी विविध काळांनी विविध जाग्यांनी विविध व्यक्तींनी घडलेलीं म्हणून आमकां जाणार सांगतात कितें म्हळ्यार त्या 150 किर्तनांचे विशय विभिन्न आसात थोडे खासगी म्हळ्यार एकल्यान उसाचे तसलीं किर्तनां थोडीं कुटुंबाच्या या एका समुदायाच्या नांवार उसाचीं किर्तनां सगळ्या राष्ट्रान उसाचीं किर्तनां आनी किर्तनाचे ते अनुभोगी दुसरे आसात थोडे गोड आसात म्हणजे देवान आपणाक बरेंपण केलां देखून देवाक अर्गां दिता थोडे संकश्टान सांपडलेले जे आसात देवाचो आदार मागतात थोडे देवान केल्या उपकारांक अर्गां दिवचे तसले आसात आनी एका राष्ट्राक एका समुदायाक कसलोय एक अनुभव जालो तो बरो जावयेत खोटो जावयेत दोगदोनचो झुजाचो इत्यादी आनी त्या संदर्भार देवा लागीं मागून आदार मागचो तसलो विशय आशेत तशें सुमार एक 85-86 वर्सांच्या अवधेंत ही किर्तनां रुपीत जाल्यांत तुमचे मुखले सवाल आसतले दाविदान सडावत घडलेले म्हणले एक संप्रदाय आसा तुमी त्या विशयान दिसता जाल्यार मुंदर सुरशेत देखून ही दुसऱ्या काळार रुपीत जाल्लें तसलीं किर्तनां धाकटीं आनी व्हड संग्रह जावंक थोडो तेंप लागला पयलें ती तोंडपाशीच आसली जाय लोकांक तदळा उडासाची सकत बरी आसली वाचूंक बरोवंक कळनासलें तशें जाल्ल्यान ती किर्तनां जिवी उरलीं आनी लोकांनी एकल्यान बरयलेलें जाल्यार एकल्यानच उसारलेलें जाल्यार तो अनुभव जायत्या जाणांक घडचो आसा तांणी ती आपली करून घेतली एका समुदायान ती जिवाळ जावन वळून आयली आनी कडेक ती बरपी पडली म्हणून आमी समजयत पूण एका ग्रंथ करताना ती सुरू जावन अखेर पर्यंत घडलेली न्ही थोडे फावटी किर्तनाचे नंबर संख्या पळयता आसतना पाटी मुखार आसलें पळोवंक मेळटा दाखल्याक सांगचें जाल्यार थोड्या कडेन पळयतना किर्तन 50 ब्रॅकेटी भितर ताका 51 50 आनी 1 म्हणून घालतात इल्लीशी घुसपड उब जाता काल म्हण सांगल्यार हें किर्तन 51 म्हूण कळना कशें समजोवचें खंयचें किर्तन कित्या खातीर हें इल्लीशी घुसपडांनी आसता हें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक इस्रायेलाचो पुस्तक इस्रायलींत हेब्रू भास उलयताले ताच्या उपरांत अलेक्झांडर तो महाराय ताच्या काळार ग्रीक भास लोकांची भास जाली जायते जण इस्रायलसून बैला गांवांनी हेर गांवांनी जियोंक लागले थंयसर ग्रीक भास लोकांची भास जावन आसली आनी हे वेळार तांकां इब्रू भास विसरून गेल्ली ती उलोवंक अवकाश नासलो देखून तांकां सुलभ जावचे खातीर ग्रीक भाशेन ताचो तर्जुमो जालो हें सादारण एक 3ऱ्या शतमान क्रिस्तपूर्वक 3ऱ्या शतमानांत जालें म्हूण सांगतात सुमार एक 70 जणांनी संगता मेळून सगळें तें हिब्रू भाशेचें साहित्य कितें आसलें तें ग्रीक भाशेंत भाशांतर केलें ताका सप्तवचन म्हणलें नांव दिलां आनी तूं किर्तनां असलेलीं जायजे असलेलीं जायजे न्ही असलेलीं खंडीत जावन हय हिब्रू भाशेंत एक दिल्लो संको कितें आसा तो सप्तवचन ह्या ग्रीक भाशेच्या भाशांतरांत त्या रितीरच येवना भाशांतर करच्या संदर्भार त्या जाणाऱ्यांनी खंय इल्ली बदलावन केल्ली आसा दाखल्याक 1 ते 8 पर्यंतलीं किर्तनां दोनी
म्हणजे हिब्रू आणि ग्रीक भाशेंत सामान्य आसात ओके 9व्या आणि 10व्या किर्तनाक येता आसतना भाशांतर केल्ल्यान ती सांगता गेली अशें 9-10 आसली त्या ग्रीक भाशेंत 9 जालें ताच्या उपरांत सांगू फुडें वता आसतना हांगासर 11 आसलें तें 10 जालें 12 आसलें 11 जालें 13 आसलें 12 जालें तशेंच तें वाडोवन येता मागीर अंत्याक येता आसतना परत्यान थंयसर कांय इल्ली घुसपट जाली आसतली एक किर्तन 2 वांटेकन ताका 2 नवी नांवां दिलीं आतां 125 म्हण लेख्या म्हाका समा उडासा केना 125 ते 2 वांटेक येता आसतना थंयसर 125 आनी 16 म्हणली नंबर आयली वे देखून आमच्या पुर्वजांनी म्हणजे सुरविल्या क्रिस्तवांनी ते ग्रीक भाशेचें भाशांतर आपलें करून घेतलें हिब्रू भाशे इल्ली चड तांकां रुसोंक ना वय पूण हे आमच्या दुसऱ्या भाशांनी भाशांतर करता आसतना ती घुसपट आडोवच्या खातीर दोनी नंबरां गेल्यांत पूण पयलें येवचे नंबर सामान्य जावन मूळ भाशेचें हिब्रू भाशेचें मागीर येवचें तें नंबर तें भाशांतर जाल्यार ग्रीक भाशेचें सेप्तुअजिंटांत सान जेरोमान तो सेप्तुअजिंट म्हळ्यार ग्रीक भाशेचो भाशांतर लातीन भाशेक केलो आनी तेच नंबरां ताणें मुंदसलें आनी कॅथोलीक पवित्र सभेन ती मानून घेतली कॅथोलीक पवित्र सभेक जेरोमान भाशांतर केल्लें तसलें तें वल्गेट म्हणलें बायबलाचें भाशांतर एक अधिकृत भाशांतर म्हणलें भशेन स्विकार केलें देखून ती नंबरां देंवन आयल्यान घुसपट जायना जो कित्याक म्हळ्यार एकाद्या वेळा आमकां तो प्रत्येक उल्लेख मेळना जाल्यार त्या ब्रॅकेटीन दिल्ल्या संख्या प्रकार आमी सोदिचे पडटा बायबलांत या आता सामान्य जावन समजून कांय म्हळ्यार किर्तनां म्हळ्यार दाविदान बरयल्ली ताची किर्तनां म्हणटात या अशें समजणी आसता पूण आमी हर एक किर्तन पळयता आसतना तातूंत कोणें बरयल्लें या कोणाचें किर्तन म्हणून आसता मस्त किर्तनां दाविदाचें किर्तन अशें बरें आसता संगीत म्हणून थोडे कडेन मदें मदें कोराच्या पुतांचें किर्तन म्हणून या आसाफाचें किर्तन म्हणून हे कोरा या आसाफ ये कोण या आनी ताच्या मागीर या किर्तनांत तांचें किर्तन कित्या खातीर आयलां ती प्रेरीत दावीद चरित्र प्रकार म्हणजे बायबलान दाखल जाल्ले चरित्र प्रकार त्या समेलीच्या आनी रायांच्या पुस्तकांत ताची काणी येता थंयसर ताच्या भुरगेपणार तो एकलो कवी तसो दिसता देवान सवलाचेर नाखुशी दाखयता आसतना दाविदाक तो अजून एक गवळी भुरगो आसलो ताका राय जावन विसलो दावीद या साऊल रायाच्या सिबंदीन भरती जालो साऊल रायक ताचे समस्या आसले तोळ तो पिसांतूर जातालो एका तरेचो वायट स्पिरिटाचेर रिगतालो त्या वेळार असमाधान जाल्ल्या वेळार दावीद विणे वाजोवन ताका संप्रदायाक हाडटालो म्हणलें तसलें एक बरपी गेलां थंयसर त्या संप्रदायाक दावीद एक कवी एक कवना रचपी वाजंत्रगार म्हणलें चिंताप देंवन आयलां आनी खंडीत जावन ताका ती समाती आसलेली जावीत कित्याक म्हळ्यार उपरांत ताणें राज संघटीत केल्या उपरांत देवसुते बाबतींनी एक वेवस्था हाडली आनी थंयसर सारक्या रितीन बलिदानां भेटोवंक आनी त्या बलिदाना वेळार जोगतीं गितां आनी गावंक ताणें पंगडांनी रचलें तें बायबलांत दाखल जालां देखून सदावत ही किर्तनां ताच्या नांवार आसात सुमार 70 आनी 3 दाविदान बरयलेलीं म्हणी आसात आनी ह्या आसाफान एक 12 कोराच्या भुरग्यांनी पुतांनी एक 11 सलमोन एक बरयलां मैजन एक बरयलां तशें दुसरी नांवांय आसात ओट्टू चलता आसतना 150 जातात पूण सगळीं किर्तनां दाविदानच रचलेलीं म्हूण सांगूंक जायना दाविदाचे विशयांत एक बरें चिंताप आसलें आनी तो एक कवी आसलेलो वाजंत्री आसलेलो देखून खंयसर एका किर्तनाक प्रत्येक एक सन्निवेश दिवंक जायना एक कोण बरपी म्हूण लेखूंक जायना थंयसर दाविदाचें नांव गेलां आसतलें तातूंत सूख म्हूण सांगूंक जायना कित्याक तो संप्रदाय बरोसो संप्रदाय आनी दावीद एक बरो राय देखून ताणें ताची बोगणां दुसऱ्या नमुन्यार उसारलेलीं आसात किर्तन रुपार ती पवित्र तो वळच्या काळाच्या म्हणजे इस्रायल पर्यंत मानून घेतली आनी उपरांत कॅथोलीक पवित्र सभेन मानून घेतली तशें आसा हे कोरा आनी आसाफ एक दुसरी नांवां येतात ते दाविदान नेमलेले एक गायन मंडळीचे मुख्यस्त म्हण संगीत वय ताच्या बाबतींनी तो ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा देवस्तुतीची वेवस्था करता आसतना दाविदान हांकां नेमलेले म्हूण आसा वय आसाफ
आम्ही प्रस्तुत गायन मंडळी कोयर म्हणतो हे नाव काही या कोरा म्हणलं कोरा म्हळ्यार एक एब्रू नाव एब्रेम नाव एका दादल्याचें नाव कोयर एर भाशेंतल्यान येता म्हणजे आमच्या लातीन मूळ भाशेंतल्यान येता असं म्हण चिंता हांव कोरा आनी कोयरा काही संबंध ना वय वय गायन करच्या विशयान ऑफकोर्स कोयरी गायन करचें हांगा कोरा आनी ताचे कुटाम ताची भुरगीं खंतार करचें म्हणून तशें समजयत पूण निट्ट संबंध ना या दुसरें आता ही कीर्तना साधारण सामान्य जावन खंयच्या सकड सन्निवेश आनी संदर्भांनी उपयोग जाताले जुदेव समाजांत देवस्तुतेंत या फेस्ता वेळार एकेदाळ जाताली या मनशाचें जिवीत आमी संख्येन तशें लेखता न्ही जिवितांत दुसरे संदर्भ आसतात थोडे आमी संतोशाचे थोडे दुखाचे जैताचे सलवणेचे थोडे म्हणजे वैयक्तीक थोडे म्हणजे कुटुंबा संबंध जाल्ले एका ल्हानशा समुदाया संबंध जाल्ले तसले पुरा पूण दुसरे अनुभव येता आसतना दुसऱ्या नमुन्याची कीर्तनां आमी तयार जालीं कोण एकल्यान आपली बगना एका खावाना रुपार उसारलीं एकल्यान जावी येत एका पंगडान जावी येत ती मागीर समुदायाची आस्त म्हणल्या भशेन जाली आनी जे कितें म्हाका एक अनुभव संतोशाचो जालो म्हणजे त्या आनी त्या वेळार हांवें म्हजी बगना ह्या खावाना रुपार कीर्तना रुपार हांवें एक ताका रूप हाडलें आतां तुमी एखाद्या वेळार तसल्याच ताका संतोशांत आसतना तसलो दुसरो संतोश जावी येत तुमी हांवें रसलेलें दिसलें तें कीर्तन तुमी तुमची बगना विसरून वापरयात कित्याक म्हळ्यार तुमकां आतां कीर्तन रस छाती ना आसतली तशें एक त्या समुदायाक उपकाराक तें पडलें एक लोकवी न्ही थोडे देवान दिल्लें देणें वापरून अपुरबायेचीं गितां घडटात तशें आसतना ती कोणे कोणे घडलेलीं गितां आमी म्हणटा आनी आमची बगणां आमी देवाक भेटोवन दिता त्या अर्थार आमी समजयत ह्या देखून सगळी संदर्भांनी तांणी ही कीर्तनां गायलेली आसात मुख्य जावन देवस्तुतेक जुदेवांची कितें देवस्तुती आसली ती देवळान जावी येत उपरांत बंदर जाल्या उपरांत देवळाक वचूंक आनी हरकत जाताली सिनागोगांनी सांगता मेळटा आसतना जावी येत एका साबत दिसा लोक सांगता मेळटलो आनी थंयसर तांचें शिक्षण चलतालें भुरग्यांक तरणाट्यांक पोयत पुस्तकाचें वाचपां वाचताले गितां गायताले आनी तशेंच कुटुंबा भितर आमी कशें आयच्या काळार आमच्या कुटुंबांनी मागणें करता सकाळीं जावये सांजे जावये ह्या दुसरे कसले संदर्भ जल्माचो दीस आसा ह्या कुटुंबांत एकालें वायट घडलें एक मरण घडलें आनी त्या संदर्भार ही कीर्तनां तांणी वापरून आपलो बाबार्थ जिवो दवरलो आनी देवाचो आदार मागलो म्हण आमी समजूं जेजू जुदेव समाजांत जल्मलो जुदेव जावन आसलो ताणें ह्या कीर्तनाचो उपयोग केला जावी की खंडीत 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 या जेजू एक 100% जुदेव ताची माय मोरी आनी तसो पस्को बापूय जुजे हे सगळे देवबिरांतेचे मनीस त्या काळाच्या अवकाशा प्रमाणे तांणी तांच्या धार्मीक ज्ञान शिक्षण जोडलेलें आसतलें ताला बरपिनिशी आयचे बरी पुस्तकां मेळनातलीं देखून चड वांट्यांनी तोंडपाचें शिकयलें तांणी मनीन जिखून धरून तीं गितां वापरलेलीं आसतलीं आनी म्हणटा आसतना तीं खंडी जावन आपलीं जावन त्या रितीन तांकां ते बायपाट म्हणूंक शकतात सांग आसा तशें जेजू ह्या जाल्यार एक धार्मीक वातावरणांत वाडलेलो जाल्ल्यान आनी एक 100% जुदेव जाल्लो जाल्ल्यान खंडीत जावन ताणें ह्या कीर्तनाचो उल्लेख केला म्हणल्यार दुबाव ना आनी थोडे संदर्भ आसात पवित्र पुस्तक जनवाय आतां 12 वर्सांचे प्रायरिचो तो जाणट्या सांगता बसून तांच्या सांगता सवालां जापी चलयतालो म्हणलो लोकांनी बरोवन गेला तशें म्हणटा ती सजमनी ताका आसली आवयतावन बापायतावन ह्या सिनागोगांत ताका तें मेळलेली आसतली आनी फुडें ताच्या परगट जिणे वेळार शास्त्री सांगता ताणें वाद विवाद केल्लो आसा आनी तुमकां पवित्र पुस्तक कळीत नांगी म्हणलें सवाल विचारलेले आसा तशें म्हळ्यार सामान्य जावन लोकां मदें गरजे पुरतें हें पवित्र पुस्तकाचें ज्ञान आसलें आनी जेजून तें खंडीत जावन आपल्या वैयक्तीक जिणेक तो देवी असलो मनीस असलो बापा सवय निरंतर संपर्कांत असलो एक देव जावन ताणें तें कीर्तन वापरलेलें आसा म्हणल्यार आमी खंडीत एक आदार दिवयेत आनी हांगासर निमाणे जेवणा उपरांत जेसमनी म्हळ्यार मागोवंक वता आसतना मातेव आनी मार्कू सांगता ते एक गीत गावन ते भायर सरले म्हणून तें गीत एक कीर्तनच आसतलें त्या संदर्भाक योग्य जावन आसलेलें अर्थ भरीत गितांत मिसलेलें आसतलें आनी थंयसर एम्माउसाच्या
लुकाच्या वंजलान ते येता पुनर्जीवन जालो जेजू त्या एमोसाच्या शिष्यां सांगता वेता आसतना पवित्र पुस्तक तांकां सोडून सांगता आनी जे कितें घडलां सगळें देवाच्या योजना कल जालां आनी उपरांत सकट शिष्यांक तो प्रत्यक्ष जाता आसतना थंयसर परत्यान पवित्र पुस्तकाचे विविध भाग तो उसारता मैजेचे नियमशास्त्र प्रबोधनेचे शास्त्र आनी किर्तनांचे तातूंत कितें फुडें सांगून दिलां तें सगळें म्हजें तें जारी जालां म्हणल्या भशेन तो एक तांकां शिकवण दिता तशें म्हणटा जेजून किर्तनाचो खंडीत उपयोग केला आनी शिष्यां सांगता करेक्ट तुमी सांगलें बरें जालें कुसारूम घालतना 2 फावटी तो किर्तना उल्लेख करता एक मातेवाच्या आनी मार्कोच्या वांजेल्यान म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय तेणी जाय की एक आपुरबायेचें किर्तन 22वें किर्तन आरंभार एक मनीस कश्टान सांपडलो देवा हाक मारता म्हाका कोणी आदार नात कोणी म्हज्या कुमकेक ना तूं कित्याक वगो रावलाय तसलें जिता पूण तें किर्तन मुंदसून वता आसतना अखेरेक देवाचेर विशेष बरवसो उसारन देवा हरगान दिवन म्हणल्या भशेन आखेर जाता देखून जेजून तें किर्तन वापरलें जाल्यार तें एक निराशेचें लक्षण न्ही तें बघा बरवसाचें पातयेचें लक्षण कस्तांत हांव आसा पूण म्हजो देव म्हाका म्हजो हात सोडिना म्हणलें तसलें भावन उदेता वे मागीर आनी एक लुकाच्या वांजेलांत जेजूचें तें निमाणें एक उतार बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो समर्पिता तें किर्तन 31 एक श्लोक जावन आसा कणी जावन जेजून तो वापरलो म्हण आमी पतयेवेत एक किर्तन आसा 109 त्या किर्तनाचें तकलें नांवच आसा दुस्मानांचेर जैत दुस्मानाचेर शिराप तांतले थोडे वाक्य अशें आसा ते आतां 8वें वाक्य तावन आमी वाचल्यार तातूंत हें संगीत निर्देशक दाविदाचें किर्तन म्हणून आसा म्हळ्यार आमी चिंतचे प्रमाणे ताणें घडलें जावंक पुरो हें ताच्या नांवान तातूंत पयलींच्या भागांत काय पळोवंक मेळटा म्हळ्यार कोणें ताका वायट केलां तातूंत एक पिटिका म्हणल्या बरें दिसता आमकां उपरांत 8 तावन मुखार येता आसतना थोडीं उतरां अशीं आसात ताचें हांवूक मोटवें जावं म्हळ्यार दावीद देवा लागीं अशें मागता की म्हणलें बरें दिसता ताचें हांवूक मोटवें जावं ताजो हुद्दो दुसरो कोण घेवं ताची भुरगीं अनाथ जावं आनी ताची बायल रांड जावं या विधव जावं ताची भुरगीं तारून आसतना बोवो आनी भीक मागो आपल्या मोडून पडलेल्या घरांतली ती भायर धांवडायलेली जावं ताका रीण दिल्ले मनीस ताचें सर्वस्व काडून व्हरूं ताणें पुंजोवन दवरलेलें तें सगळें विदेशी लुटून व्हरूं ताका दया दाखयतलो कोणूच ना जावं ताच्या अनाथ भुरग्यांची कोणूच काकुळट करिना जावं ताच्या संततीचो सत्यानाश जावं दुसरे पिळगे भितर ताचें नांव नपयस जावं ही उतर पळयत आसा बोसड वय कंटाळोसो येता वय म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत देवाचे उतरगी म्हळ्यार प्रेरीत उतरगी एका मनशान देवाच्या प्रेरान घडलेली गी ताची कारण म्हणून जाल्यार सैमाची उतरांगी आनी आशी येतात की पवित्र पुस्तकांत आमी ती मानून घेवेत की ह्या खंय म्हणी आमी असलीं उतरां देवस्तुतेंत खंय वापरूंक जातात की म्हणलें एक सवाल आसा म्हज्या मतीन जाणाऱ्यांनी म्हणजे आतां पोरनो तेस्तामेंत रुपी जाता आसतना तांच्या मुखेल्यांनी राब्बी म्हण आमी म्हणयत तांची एक जमत कन तांणी पवित्र पुस्तकाचें वाचपाक खंयची घेवयेत खंयची सोडयेत म्हणलें तसलें एक निर्धार घेतला ताच्या उपरांत आमी क्रिस्तांव म्हणजे जेजू उपरांत पवित्र सभेन त्या बाबतींनी चिंतन केलां परिशीलन केलां आनी तें देवाचें उतर म्हूण मानून घेतलां देखून आज आमकां तें सोडूंक खंडी जावन साथ दिना कित्याक बायबलांत जें कितें आसा सांत पावल तिमोथेक बरयता तशें जें कितें पवित्र पुस्तक दिकलां तें एका नितीवन मनशाच्या तरबेतीक भोवसर उपकारता म्हणून देखून ह्या किर्तनांतवनी आमी थोडीं सतां मानून घेवयेत पूण ती आमी भुरग्यां मतीर म्हणल्या भशेन उसाचें तसलें न्ही त्या किर्तनाचो मुख्य उद्देश हांवें समजूनच्या प्रकार देव नितीदार जें कितें बरें आसा तो पळयता जें कितें वायट आसा तो पळयता बरें केल्ल्याक इनाम दिता खोटें केल्ल्याक शिक्षा दिता आनी तें बायबल चरित्रेन आमी पळयता धाकल्याक आदावन आनी एवेन पाता केल्ल्या व्हडलो देव रावलो ना तांकां भुमे कडेन भायर गेले नोयेच्या काळार पाता कितलें सडलेंगी देवान दोळे दाम पियेते जाले ओके व्हडली आनी पटी पळया म्हण तशें फाटींग घाले येते जाले ना अवकाश दिलो पूण पुर्तुगाल देवा नाश केलें
तशेंच सोदोम आनी गोमोरा तशें आसात आनी उरल्या पुस्तकांनी जर जेरेमिया प्रवादीचे ताचे कश्ट संकट नियाळता आसतना तो सदां ह्या रुपारच देवा लागीं मागता मोइजे की त्या 40 वर्साच्या अरण्यांत पयन करच्या संदर्भात इस्रायल लोकांनी जायतें कसतिलें जायतें पार्क केलें जायतें दोसलें आनी त्या वेळार ताकाय राग येतलो ताची सोंसणेकाय मिरवोन म्हणल्या भशेन आनी त्या वेळार ताणें देवा लागीं ह्या रितीन मागिल्लें आसा तांकां खाण सोड तांकां नासगन सोड इत्यादी म्हणून हें आमी अशें समजयत वो एक निरापराधी मनीस ताणें कितेंच वायट केल्लें ना पूण एर ताका दोसतात जायतें दोसतात आनी ताका खंयच्या रितीनी मनशां तणकुमोक मेळना देखून ताका एकच वाट देवा लागीं सांगची तो जावन ह्या खोट्या मनशांक वायट करिना वायटाक वायट म्हणल्यार रितीन पहिला देवाक सांगता तूं पळय आमी थोडे फावटी आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमकां कोणें वायट केल्ल्या वेळार ह्या रितीची बगनां हांवें उसारलेली आसा ते म्हळ्यार देवा तुमचो पळय 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 म्हाका कांयच करूंक जायना आनी हांवें वायट करचे सारकें न्ही तुका सगळें कळटा म्हाका थोडें मात दिसता त्या अर्थार तें किर्तन एक बरें किर्तन म्हूण हांव समजता पूण ಒಟ್ಟಾರೆ खंयच्याय संदर्भात तें वापरून लोकांक कशें जावन दी तांचे बगनां जावन दी आमी कितें ती विक्रावची तसलें जायनाजो पूण हें उडासतोवऱ्यान देव नितीदार देखून हो मनीस पूर्ण विश्वासान देवाक सांगता पळय म्हजे कश्ट संकश्ट कितें परां म्हाका वायट करतात त्या बाबतींत तूंच एक मेटखण घे म्हूण सदां त्या अर्थान आमी समजयता हांव चिंता आनी जेजूक जाल्यार राग येयलो गत्ता आमकां त्या अंजुराच्या लोकांक ताणें शिराबदुल्लान तो सुकोवन गेलो या देवाळांत ते वेपार करतल्यांक ताणें चाबूक दवंडायलें दोळे दम येताले ओडणी आनी पटी बळ्यान मुगे वॉर्निंग दिता तशें म्हूण येताले ना देव बरो देव मैपसी काकुळदार नितीदारी जावन आसा ताणें ताका वायट सोसूंक जायना देखून म्हाका कितें करूंक जायना तें हांव देवाक सांगून देवा तूं पळय त्या अर्थान सांगयत आमी ही किर्तनां पवित्र सभेंत आतां ती मस्त ताचो उपयोग जाता ह्या जाक धार्मिकां पुरा सकाळीं दनपारां सांजेर ब्रिव्यारी उपयोग करतना प्रेयर ऑफ द चर्च म्हणटा तातूंत पवित्र सभेची मागणी ही बरो आमी उपयोग करता आमच्या इगर्जांनी पुरा लोकांनी उबी दोतोन म्हणची बायपाटा शिकली कुमगाराकांनी पुरा आयल्या वार असलो एक ट्रेंड म्हळ्यार एक असलो एक संप्रदाय सवकास पळोवंक मेळटा आमकां इगर्जांनी कितें आमी ह्या जाक ब्रिव्यारी म्हणटा पवित्र सभेची मागणी म्हणटा ती लोकांनी ह्या जाकांनी शिकयल्यांत लोक थोडे फावटी ती मागणी विसरतात असो अर्थ हो आसा की कांय म्हणटा जाल्यार आमी कितें उबी दोतोन म्हणून आसले कुमगाराक पयल्या कुमगाराक आनी उपरांत हे किर्तनाचे मागणे ब्रिव्यारीचे मागणे हे आमच्या उबी दोतोनेच्या मागण्या परस वर्ती गी ह्या हे उंचल्या वर्गाच्या मागण्यांगी पवित्र सभेचे मागणे म्हणटा आसतना खंडी जावन ते उंचल्या माट्टाचे सगळी पवित्र सभा तातूंत भाग जाता हांव एकल्यानच ते मागणे म्हणचे तरी पवित्र सभा म्हजे सांगता आसा या हांव पवित्र सभेत सांगता आसा आनी पवित्र सभा सगळ्या मनशा कुळाचे बरेपण मतीन धरता आनी मागणे करता आसतना सगळ्या संवसाराचे कश्ट दूख बेजाराय संतोष जैत सलोनी हें पुरा आटापला म्हूण म्हणयत आनी जे कितें आमी उबी दोतोन म्हणटा भुरगेपणांत आमी शिकिल्लीं तें आमी मनांत वशीत पूण म्हाका भोगता आमी आनीक त्याच बाळपणाच्या अंतरस उरता म्हणून आमी चड ती मागणी सोडीचे म्हणचो अर्थ न्ही त्या मागण्यात तावन आमी इल्लें वयर सडा जाय चड आमच्या अंतस्करणांत तावन आमी स्वयं प्रेरीत म्हणटा तसली मागणी म्हणूंक शिकत जाय आनी पवित्र सभेचें मन कितें आसा ही किर्तनां देवान आमकां दिल्लें तसलें वर्तें दायज आमच्या पुर्वजांनी ती किर्तनां गावून म्हणून फायदो जोडला पूण आतांच्या लोकांक चड उर्बेन हें किर्तनां जाणा जाय आनी तांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत वापरूंक जाय म्हणचें खंडी जावन एक बरी आलोचन जाय म्हणून आमकां बघता त्या रितीन आमी आमच्या अध्यात्मिकांक चड आमी परिपिकायेक पावता नाजाल्यार आमी थंयच उरता आनी तातूंत एक रिस्क आसा कित्याक म्हणल्यार मागणी आमकां इतली बायपाट जाल्यान गी म्हणत येता आमी पूण ती काळजाचे गुंडा येता येनात म्हणली एक तृप्ती आमकां आसा मागणी म्हणल्यात हांवें पूण त्या मागणे वरी म्हजें तें कितें परिवर्तन जालां हांव देवाक लागीं सरलां गी देवाचो अनुभव म्हाका मेळ्ळो लागीं म्हणल्यार सवाल उदेता आनी तूं ती रिस्क ना म्हणून न्ही आतां हांव पदरी जावन 40 आनी
3 वर्सां जाली निरंतरी म्हणत तसा अप्रूपशे आमी सोडलां आसतलें वाज बेकारांक लागून आनी ते सोबयर पडटा आमकां जालें पूण आमी मागणी सुरू करच्या त्या हंतर आमी आमकां थंयसर थोडी सूचना आसात खंयच्या रितीन आमी तें खालसाच्या गुंड्या येताना आमी उसान देवाक भेटयचें म्हणलें बरें देखून सकट लोकांनी हे मागणी शिकल्यार आनी कस ना म्हणून म्हाका बघता कित्याक म्हळ्यार एवरीथींग रेडीमेड वेवस्था अपुरबायेची आसा 4 हप्त्यांक पुरा किर्तनां येतात तातूंत मागीर दुसरीं गितां आसात प्रार्थना आसात श्लोक आसात हे पुरा सांगता घालतना बारीकशे रुचीक प्रार्थना तशें म्हाका बघता पुरो जायना म्हाका पुरो जावना देखून लोकांनी म्हळ्यार भोव बरें तशें म्हणटना आमी ती तोंडपाशी म्हणची आमी ती चलती मागणी कितें उबी दोतोन आनी म्हणजे ती सोडची म्हण सांगना कित्याक म्हळ्यार जायत्या साद्या लोकांक ते कंडिजान फायद्याचें ह्या किर्तनाच्या पुंजांत 93 तावन 93 तावन 97 97 पर्यंत उरली पुरा किर्तनां पळयता हांव दाविदाचें कीर्तन कोराच्या पुतांचे आसाफाचे अशें पुरो नांव आसा हांगासर 93 तावन 97 पर्यंत कोणाचें नांव तातूंत ना तशें म्हणटा आसतना ही किर्तनां खंय तावन गी हाजे भितर येवन शेरवल्यांत गी देवाच्या प्रेरणान कोणें तरी बरयल्लीं गी म्हणलें एक सवाल उपजोवंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार ताका कांय उल्लेख ना तशें म्हणटा आसतना ही कोणें म्हणी देवाच्या प्रेरणान बरयल्लीं गी कंडिशन बरयल्लें कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी ती मानून घेतल्यांत पबई सभेन ती मानून घेतल्यांत थोडे पटी असले संगती अनामेक आसात जशें आमच्यो गादी ताईगिंत उप्पेगिंत रुचिला ताईगिंत बंदवले तर कोणें घडलें म्हण आमकां गुर्तू ना पूण समाजीन तें देंवोन आयला एक अपुरबायेचो संदेश दिता पूण आमी तें कोणेंय आमकां कोणें तें सुरू केलें कोणाचें कोटेशन म्हणलें गुर्तू ना देखून आमी तें सोडिना तशें किर्तनां वडोल सांगलें ती 70 आनी 3 दाविदाची नांवां आसचीं जाल्यार किर्तनां ताचीच म्हणूंक जायना चड म्हणटात ताची आशेत थोडी एरांनी उपरांत घडून ताचें नांव गेल्लें आसूंक साध्य आसा आनी थोड्यांक अजून पर्यंत कोण बरपी या कोण तसो रसपी म्हणलें कळीत ना पूण पवित्र पुस्तकांत ती आसा देखून खंडीजान पवित्रत्वाच्या प्रेरणेंत ती रुपी जाली अपुरबायेची मागणी आनी वापरच्यान कांय सुख ना आमच्या काळार कोण एकलो बागेवन मनीस आसा म्हळ्यार मस्त मागणी करता आनी ताज्या मागीर तो बसून ध्यान करणं एक कलंगी एक गीत कालें बरयता अशें जाल्यार तर रुपार देवाक हरसून या कशें म्हणे तशें जाल्यार एक ताणें बरयलें जाल्यार ते किर्तनांत कांय शेरोवंक साध्य आसा की आतां पळयत पुस्तक ताचें रूप एक परमनंट जालां म्हळ्यार 3-4 शतमानांत पबई सभेच्या मुखेल्यांनी कावन्सील ऑफ रोम कावन्सील ऑफ निसेया असल्या संदर्भांनी परिशीलन करून खंयचे बूक पवित्र म्हणजे पवित्रत्वाच्या प्रेरण बरयलेले निर्दिश्ट एक संख्यान तांणी काले म्हणजे ते थारायला त्या उपरांत कुडसूंक अवकाश ना सदावत आमचे प्रेरण असल्या किर्तनांत जावन सेवचें आयच्या दिसा एकलो घेवन मनीस अपुरबायेचें गीत ताका बरें संगीत घालून रचता आमकां तें रुचता जाल्यार ताच्या तावनूच प्रेरण जोडलेलें पूण पवित्र पुस्तक असो भाग तें जायना या थोड्या वर्सां आदीं एक सादारण 30-35 वर्सां आदीं सेमिनार शिकतना उड आसा मस्त पाद्राबांनी पुरा लायकी थोडे जाण बरी कांतारां करताले आनी ताजे मागीर खंय व्हडल्या फेस्ताक आनी तशें जाल्यार प्रमुख संदर्भांनी ती कांतारां तांणी गाडलेलीं गितां फेस्ताच्या वेळार किर्तन जावन गायताले म्हळ्यार पयले वाचपा उपरांत गायताले आतां आमकां तें पळोवंक मेळना म्हळ्यार तें रावयलां बंद केलां आनी देवाच्या उतराक किर्तनांत गावचें रिवाज आतां आमकां पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी एक कित्या खातीर म्हळ्यार कोणें गायलेलें कांतार देवाच्या उतराक काल म्हणटा जाल्यार जबाब जावन कित्याक गावंक जायना आनी कित्या खातीर किर्तनांत गायचें पडटा तें पवित्र सभेची एक शिकोवणी एक नियम तशें देवस्तुती म्हणली ती एक खासगी देवा सावनी ती पवित्र सभेची आस्त पवित्र सभेचें अधिकृत देवस्तुती देखून पवित्र सभेन दिल्ली ती सूचना आमी अक्षरशः मानून घे जायत एका काळार त्या वातिकान दुसऱ्या सभे उपरांत आमच्या स्वंत भाशेन देवस्तुती चलोवंक अवकाश मेळ्ळो आनी पवित्र सभेन मस्त प्रोत्साह दिलो लोकांनी तो आसक्त घे जाय आनी देवस्तुती रुचीक करी जाय ग्रेस्त करी जाय म्हणल्यार अर्थार पूण पवित्र सभेची धोरणां सारकी समजनासतना थोड्यांनी
कितें म्हणलें ओट्टारे म्हणल्या भशेन कांतारां गणन थोडी बरी आसा थोडी बरी न्हान म्हण न्ही सकट बरीच भक्तीन उसारलेलीं तसलीं पूण देवस्तुतेक ती योग्य जायनात पूण देवस्तुतेन वापरूंक आमकां हेर अकवास जाता प्रवेश गीत म्हण आसा तकल्याक बेटवणेचें गीत आसा कुमगारा वेळार आमी गमचें गीत अर्गां गीत निर्गमन गीत अशें थंयसर अवकाश आसात पूण हो पयलो भाग आमच्या बलिदानाचो टेबल ऑफ द वर्ड म्हणटात थंयसर शुद्ध रितीन देवाचें उतरच आमकां आयकूंक ध्यान करूंक आनी देवाच्या उतरानच देवाच्या त्या उतराक प्रतिक्रिया दिवंक आमकां सलीस जाता ही किर्तनां देवाचें उतर म्हणून आमी घेवयेत आनी एका रितीन आमचें स्पंदन त्या पयल्या वचपांत कितें देवान उगडापें केलां कितें एक संदेश मेळटा ताका जोग तो संदेश किर्तन रुपार दिजे म्हूण पवित्र सभेचें धोरण आसा आनी तें सारकें म्हण म्हाका भोगता त्या किर्तना बदलाक तूं आनीक चड रंगीत एक गायन आमी घालें जाल्यार तें कितें सोडून जाता सोडून जाता तें सारकें म्हण बघना पवित्र सभेचें अधिकृत कितें निर्देशन आसा तें आमी पाळूंक जाय एक निमाणे सवाल तुमच्या लागीं तुमी आतां परगांवांत वचून शिकून आयल्यात रोमांत लायसन्शिएट ताज्या उपरांत बिब्लिकल थियोलॉजी सेमिनरी शिकयलें तुमी आनी हांगासर आसले लोक आनी शिकपी लोक तांच्या कडेन जें कितें तुमी शिकिल्लें आसा तें तांकां दिवंक आनी एका रितीर सलीस म्हणून येता आतां तुमी बिदर आसात तांची भावार्थांत जिणी म्हळ्यार ते सुरविल्या हंतार आसात म्हळ्यार वाडोवन येतात तुमी शिकिल्लें तें तितलें जाणवायचें शिकप आनी तांकां दिवंक तुमकां कशें सलीस जाता की या काही कश्ट भोगतात की पर्सनली ते बिदराची लोकांची स्थितीगत म्हळ्यार भावार्थी स्थितीगत वाड म्हणची न्ही अजून मुळावी आमी थोडे फावटी चिंतचें आमची मलगडी सुरवेर क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार तोळ आमचे खातीर ह्या भावार्थाचो संदेश आमकां दिल्ल्या मिशनरी कितली वावूंड काडली जावी येता म्हणून आनी आमची मुळां हेर धर्मांत आसलीं म्हळ्यार म्हजी न्ही म्हज्या पुर्वजांचे 3, 4, 5 शतमानां आदी आमी गोंयकार देवान इशन आयिल्ले म्हणटात न्ही आनी ती मुळां उमटून ही क्रिस्तांव मुळां अथवा क्रिस्तांव जीव आमकां दिवच्या खातीर कितली सोंसणीकाय दाखयली म्हणलें थोडे फावटी म्हज्या मतीन नियाळोवंक येता ताचो फळ जावन आमी आज ह्या अंता पावला आमी बाबार्थां चड गूंड आसां घट्ट आसां आनी हो बाबार्थ्यार सांगता वाचून घेवंक आमी सकता पूण थंयसर बिदरांत अजून बाळपणाची पवित्र सभा म्हणून आमी लेखयत देखून तांकां सुक्त जावच्या रितीर आमी तांकां बोधन दी जाय व्हडलें व्हडलें सांगूंक गेल्यार तांकां रुसाना पण समजतले थोडे व्यक्ती अप्रूप व्यक्ती मेळटात आमकां पूण एका वाटेन हांवें जें कितें सडीत उंचलें शिकप म्हूण जोडलां तें पूर्ण रितीन थंयसर दिवंक म्हाका अवकाश मेळना तशें म्हण हांव निराशी जायना कित्याक म्हळ्यार त्या पवित्र सभेची गरज कितें आसा तें एक ती गरज सुदारूंक म्हज्या तांगे प्रमाणे हांवें प्रयत्न करचे ते पदरा मस्त उणे आसात तातूंत 1-2 वर्सांक म्हूण गेल्लो आतां 10व्या वर्साक पावला पूण म्हाका तृप्ती आसा कित्याक पवित्र सभा जिवाळ दवरूंक जें कितें हांवें सभा दिवंक शकलो तें उपकारा पडला म्हूण म्हाका भोगता व्हडलें काम हांवें करूंक ना ह्या हंतांत हांव तें वता आसतना खंयच्यान म्हाका त्रास जाले हांगासर चड अवकाश आसा लोक सुलाबेन सलिसान जिखून धरतात उक्ते बोन आसा इत्यादी थंयसर दुसऱ्या नंबराची परिस्थिती पूण पवित्र सभा जिवाळ आसा त्या अंताक ती पवित्र सभा निजायकी भलायकी बरी जावन वाडटा म्हूण म्हाका भोगता ती देवाची दया देवाचे बेसांव म्हूण समजता म्हाका न्हू आमी भोव अपुर्बायेन हो वेळ करचिलो किर्तना विशयांत जायती जाणवाय आमी जोडली आमच्या देवस्तुते वेळार आनी तशेंच मागण्या जमते वेळार थोडे फावटी रेतेरेच्या वेळार किर्तनां आमी धराळ मापान उपयोग करता पूण ही किर्तनां कोणें बरयल्लीं कित्या खातीर बरयल्लीं आनी ताज्या मागीर ही जुदेव समाजांत कशें उपयोग करतले जेजू कसो उपयोग करतलो हे सगळें जाणा जातना आमकां निजा की हाचो उपयोग आणखी चड तरान करूंक आयचो संवाद आमकां खंडीसांनी उपकारा पडलो म्हूण हांव चिंता म्हाका खासगी रुपान मस्त उपकार पडलो तशेंच तुमकां सगळ्यांक उपयोग जालो म्हूण चिंता आनी आज आमचे संगी आसून निजा की हांवें सांगचें जाल्यार फादर स्टॅनीक बिदर फाटी वचोंक आसलें हांवें विसरल्या खातीर एक दीस फाटी गेलें फाल्यां वेची आलोचना तांणी केली आनी आज हो वेळ
ताणी आमच्या संगी करचिलो फादर स्टॅनीन आमच्या संगी इतल्या अपूर्वयान किर्तना विशयांत आमकां सांगल्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर स्टॅनी गोवियस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं फादर, देव बरें करूं. तुमकां आयच्या संवादा विशयांत कांय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार WhatsApp मुखांतर तुमी ती विचार येता. नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल धाडचें तर onilds@gmail.com. तर परत ते पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला
सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.